एक म्हाका एक हांव सामान्य कार्यकर्तो आनी सामान्य कार्यकर्त्याक जी ऑपॉर्च्युनिटी भारतीय जनता पार्टीन दिला तांचो विश्वास जो आहा तो हांव एकदम सारको करतलो आनी सगळे म्हाजे जे यंग ब्रिगेड आहा ती म्हाज्या फाटल्यान आसा आनी डेफिनेटली सगळे म्हाज्या वांगडा रावतले आनी आमचे तशेंच आमचे MLA जो एंटनी वाज तो बी आमचे बरोबर आहा तर सगळे आमी कलेक्टीव एफर्ट्स घालतले आनी जिखून येतले हे सीट्स डेफिनेटली जिखून येतले आमी भरपूर प्रयत्न आनी भरपूर हार्डवर्क करपाची गरज आहा सगळ्यांक आव्हान करता हांव म्हाज्या कार्यकर्त्याक की सगळ्यांनी हार्डवर्क करपाचें आनी बऱ्यांतल्या बऱ्यांत व्हडल्या लिडान आमी जिखून आमकां हाडपाचें आनी विजन जें म्हाजें आहा तें हांव सांगूंक सोदता की हांव सगळ्या सांकवाल आनी चिकालीम जे पंचायत आहा खंयचीय तेंचे डेव्हलपमेंट वर्क आहा ते डेव्हलपमेंट वर्क हांव म्हाज्या हातीन घेवन सगळे डेव्हलपमेंट वर्क कंप्लीट करूंक सोदता आनी तशेंच हांव म्हाजें एक स्वप्न आसा की जुवारी नगरांत एक स्मशान भुमी जी खूब म्हटल्यार तेच्या पयलीं बी पेंडींग आहा हांव प्रयत्न करतलो की ती स्मशान भुमी थंय जावची आनी तशेंच युथा खातीर स्पोर्ट्स आमचे वाठारांत सांकवाळ पंचायतीन यंगस्टर आहा ते भरपूर फोकस करता क्रिकेटीन तेंचें भरपूर नांव आहा तांकां बी फुडें करतलो तशेंच कबड्डीचे म्हाजें हें आहा की कबड्डीन आमचे एक्चुली पळोवपाक गेल्यार गोवाचे टिमीन 5 आमचे भुरगे नॅशनलान खेळटा तांकां बी हांव सपोर्ट करतलो की म्हाका दिसता हांव जेन्ना डोर टू डोर गेलो तेन्ना तेच्या पयलीं तेंच्यांनी सांगलें की कोणूच आजून कोणचोच कॅन्डिडेट पावोंक ना हांव पयलो कॅन्डिडेट जो त्यांनी कॅम्पेन स्टार्ट केल्ली आनी सगळे भारतीय जनता पार्टीचे उदरगत पळोवन जे डेव्हलपमेंट वर्क जाला इन एंटायर गोवा इन एंटायर कंट्री माननीय प्रधानमंत्री आमचे मोदीजी त्यांच्या हेच्या सकयल जे डेव्हलपमेंट जाता ते इम्प्रेस आसा आनी रिस्पॉन्स बरो आहा आनी सगळे आमकांच वोट करतले अशें तेंच्यांनी आश्वासन दिल्लें बी तुका खबर आसा ZP म्हणल्यार लोक चड इंट्रस्टूय घेयना म्हणून आमचे सगळे कार्यकर्त्यां कडेन हांवें मागला तुमी लोकां भायर काडचे पडटले सुनिला सुद्दां आमचो कॅन्डिडेट आहा ताका सांगला एकदां न्हू तूं दोनदां लोकांच्या दारार वयचें पडटलें सो दॅट पीपल रिमेंबर मतदान दिसा सुद्दां तुमी पळयतले लोक वोटिंगाक येना कित्याक जिल्ला म्हणे जिल्ला कितें पूण जिल्लाच्या अंडर आतां भरपूर कामां जावपाक लागिल्लीं आसा जिल्ला बॉडी एक्टीव जाल्ले आसा आनी तेंचे प्रपोजलां सुद्दां बेगीन क्लियर जाता ताका लागून लोकांनी लक्षांत दवरचें आतां आमी म्हणटात डबल इंजीन गव्हर्मेंट जिल्ला दवरल्या ट्रिपल इंजीन पंचायत दवरल्या 4 लेग इंजीन अंडरस्टूड न्ही हे भाशेन ते चड जाण मेळून काम करता आनी सगळी संघटना वा इन्स्टिट्यूशन जेन्ना एक जातात तेन्ना आनी सोंपेपण मेळटा ते लास्ट टायम अनोपोज हाडलेले ताका कारण आसली सगळे फाटी अनोपोज हाडपाक हांव प्रयत्नय करना कित्याक मागीर कितें जाता एकदां अनोपोज हाडपाक कोणाक विड्रॉ करपाक गेल्यार मागीर टच विथ द पीपल वयता इलेक्शन म्हणल्यार एक हांव समजता एक मौको सगळ्यांक लोकां मेरेन वचपाक कोण कनेक्ट जाता खूंय विकनस आहा खूंय स्ट्रॉंग आहा हें बरोबर कळटा ताका लागून इलेक्शनाची आवश्यकता आसा म्हणून वी वील विन इट विथ द इलेक्शन दिस टायम पयलीं हांव आज आमी दामोदर देवळान येयल्ल्या सुपर धरून आमी आयचे फॉर्म भरपाचें आसा आनी म्हाका निश्चित खात्री आहा आमी सगळे जे युथाक एक चान्स दिल्ले हे फाटी आनी म्हाका दिसता की आमचे फूल बीजेपीचे चिकालीम पंचायत एज वेल एज सांकवाल पंचायत सगळे जावन सराचे कित्याक सर केन्नाय कॅन्डिडेट जालेले एवरी टायम जिखून येयल्ल्या आनी हे फाटी आमकां फूल गॅरंटी आहे की सरा नेतृत्वा खाली आमी काम करतलो आनी सगळे बीजेपीचे जितले कोणाचे मदीं कितें मिसअंडरस्टँडींग कितें घेवन बसपाचें आमी सगळे वांगडा काम करया आनी कशें करून की देवळान येवन आमी हांव उलयता तेन्ना सांगता सगळे कशें करून आमी सीट आमी जिखून हाडपाक जाय आनी आमकां खात्री आहा 100% जिखता एकूच म्हाका सांगपाक की आमी बरे लिडान येवपाक जाय एकूच म्हाजें इंटेन्शन आहा ओके आमी हार्डवर्क करतलो आनी सगळे कार्यकर्ते आमचे यूथ आसा सगळे वांगडा येवन आमी काम करता